जनरल सेक्रेटरी तुमकां सांगलेच आमी हो इश्यू मोहनदास बाबान हांवें फ्रॉम डे 1 हो एचपीए जेन्ना इश्यू जाला फाटल्या वर्सान आमी लावून दवरिल्लो आशिल्लो. फाटल्या पण आमी सांगलें की स्कीम तुमी विथ इमिडिएट इफेक्ट बंद करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना, कारण पॅन्डेमीक आसा, सरकाराची परिस्थिती बिकट आसा, आमी समजूंक शकता. पूण रेट्रोस्पेक्टिवली बंद करप ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा. कारण जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट लोन घेता तो आपल्या डिपार्टमेंटा कडेन एग्रीमेंट सायन करता आनी 2% जेन्ना दिता म्हणून डिपार्टमेंट सांगता लोन थ्रू द बँक, म्हणून तो आपलो मुखार पावल मारता आनी आपले जे EMI आसता, आपले घर खर्च आसता, सगळं बेजिकली फायनान्शियल मॅनेजमेंट बजेटिंग करून आपल्या घराचे तो लोन काडटा. आनी अशा वेळार विथ रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट तुमी लोन घेवन बंद करतात. आनी आज अशी परिस्थिती जाल्या की 18-20 रुपया EMI कोणाक येताले, 14,000 कोणाक EMI, तांकां 40-50 हजार EMI येवंक लागल्यात विथ रिगार्ड टू HDA विड्रॉवल. ही एक गजाल जाली. सेकंड, आता फाटले 3 म्हयने जाल्यार सरकारी नोकर जे आसात तांचे एम्प्लॉयजांचे EMI डिडक्ट केल्यात फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम देअर सॅलरीज. खूब जाणांनी चलन फारीक केल्यात, पूण अजून पर्यंत ते पयशे बँकेन पावना. हे पयशे खंय गेले हे मुख्यमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा. आज आमी आमच्या मोहनदास बाबाच्या नेतृत्वा सकयल आमी घेराव घालपाक आयले डायरेक्टरान आमकां सांगला की आपलो कंट्रोल काय ना, रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट हेड जबाबदार म्हणून. सो हातून एक पूर्णपणे स्पश्ट जाता की सरकारी मंत्री जे आसात, 12 मंत्री जे आसात, ते 12 मंत्री आपल्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दवरिनात. हे फक्त चोरपाक पेटल्यात. तांकां खबर आहा की 1.5 वर्सान आमी 1 वर्स आमी घरा वतले. जर मंत्र्याक खबर ना की आपल्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ना, तर हू इज रिस्पॉन्सिबल. हांव एक बँकेक इन्स्ट्रक्शन वॉर्निंग दिवपाक सोदतां. कशें आसा की जेन्ना कोणी लोन काडटा, सगळ्यांक खबर आसतलें, लोन काडटना ताका सेक्युरिटी दवरतात, कोणी दोग जाण श्युरिटी रावतात, आनी श्युरिटी रावतरीर ते बरी श्युरिटी आसा म्हूण सांगतरीर तो लोन सँक्शन जाता. हातूंत गव्हर्मेंट श्युरिटी रावला, गव्हर्मेंटान तांकां गॅरंटी दिला 300 कोटीची काय कितें, आनी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की सेक्युरिटी विड्रॉ करता. अशें जावंक शकना. बँकेचो मॅनेजर जर गव्हर्मेंटाची सेक्युरिटी जर विड्रॉ केली तर बँकेचो मॅनेजर ताका जबाबदार आसतलो. एक फावटी लोन डिसबर्स जातकीर तो पेड जाता म्हणल्यार श्युरिटी विड्रॉ करपाक मेळना. आनी हें जर प्रमोद सावंता सारक्या किंवा हांगाचे फायनान्स सेक्रेटरी हांकां जर खबर ना की जेन्ना तो श्युरिटी रावता तेन्ना तुवें लक्षांत धरपा जाय की आपल्याले लोन तागे पेड जाता म्हळ्यार आपूण ताका श्युरिटी आसतो म्हणून. इन बिटवीन तूं श्युरिटी विड्रॉ करतलो म्हणटा तें जावंक शकना. आनी बँकेन हें नोट करपाचें की खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटान एक सांगपा जाय की आमी नवी श्युरिटी दिवची ना. आमी गव्हर्मेंटान विड्रॉ करूं किंवा कोणें करूं, तुमी जेन्ना हें दिलां आमी नवी श्युरिटी दिवची ना. दुसरें 300 कोटीची जें म्हणटा पळय, गव्हर्मेंटान 300 कोटी बँके कडेन दवरला म्हणटा तें दांदांत खोटें. गव्हर्मेंटान फक्त 300 कोटीची हें दिलां, पूण जालें कशें की आमगेल्या फायनान्स मिनिस्टराक ताजें ज्ञान ना. ताका कोणी तरी ऑफिसरान सांगलें की ना, पर्रीकार सरकारान 300 कोटी बँकेत दवरिल्ल्या, ते 300 कोटी विड्रॉ केले जाल्यार आमकां इफी करपाक मेळटलो, आमकां आनी खंय फॉल्क मारपाक मेळटली. म्हणून ताका दिसता ते काडले की आपल्याक मेळटली म्हणून. तागेले गैरसमज आहा की 300 कोटी ही फक्त पेपरा वयली गॅरंटी, 300 कोटी कॅश काडून दवरिल्ली नात.